अख्ख्या गोंयांत एकदम बरो मेळ्ळो. दोन पर्पज सर्व जाले. एक आमचो कॅडर तातूंतल्यान मोबिलायज जालो. आमचे सगळे कार्यकर्ते आशिल्ले त्या उमेदीन हातूंत भितर मुखार सरले आनी तांणी पार्ट घेतले आनी लोकां भितर एक जागृताय जाली. लोकांक सगळ्यांक दिसतालें खूब कडेन की काँग्रेस कांय करना. हातूंतल्यान लोकां कडेन संपर्क सादपाक आमकां बऱ्याक पडलो. लोकांक सांगपाक मेळ्ळें की कशा पद्दतीन हें सरकार लोकांक फटयलें. ही पदयात्रा मुरगांवान पावली आनी आयज मुरगांवच्या मतदारांनी दाखोवन दिलेलो आसा आयज ज्या प्रमाणे इतले व्हड संख्येनी हजराच्या हजरा संख्येनी जे लोक आयज भायर सरलेले आसा आनी आख्खे सड्या वयले बोगद्या वयले जेटी वयले बायणासूनच्या एरियेनसून लोक भायर सरलेले आसा आनी आमी बायणा शाफी मस्जिदे कडसून स्टार्ट केलेलो आसा. सड्यार फूल कॉलनी कडसून रावंड मारून आमी सडा जंक्शनाचे लक्ष्मीनारायण देवळा कडेन आमी एंड करपाचे आसा आनी तेज्या लागून जो रिस्पॉन्स आयज लोकांनी दिलेलो आसा इतले व्हड संख्येनी जे भायर सरलेले आसा हे दाखोवन दिलेले आसा. हे सगळे BJP सरकाराच्या विरुद्ध लोक भायर सरलेले आसा. जो स्थानीक आमदार आसा जो पॉवर मिनिस्टर आसा तेज्या अगेन्स्ट लोक भायर सरलेले आसा. तेची जी दादागिरी आनी धमकीचो जो ताणें वयवाट चालयलेलो आसा हेज्या अगेन्स्ट लोक भायर सरलेले आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा हो मुरगांवचो सीट जो फुडलो आसा हो नक्की काँग्रेसीकूच मेळटलो म्हणून. एक प्रचंड राग लोकां भितर आसा की आमकां फटयले ह्या सरकारान की आमकां तेणी वेगळे वेगळे जे इलेक्शना कडेन आनी इलेक्शना कडेन पयलीं जे इशू सांगलेले तितूंतले एकूय इशू फुलफील केले ना. वेगळे वेगळे जे इशू आसात गोंयची आमची आर्थीक परिस्थिती काबार केली. लोनाचेर हो सरकार चलता सो हेची सगळ्यांची जागृती आमी गोंयच्या लोकां भितर करतात. लोक एक वेगळो बदल गोंयांक सोदतात आनी पोटतिडकीन भायर सरलेलो आसा. आयज तुमी पळयात प्रत्येक मतदारसंघात असो एक प्रचंड आमकां लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळा. हेचेरूच दिसता की लोक एक बदलाव करपाक तयार जाल्ले आसात आनी लोकांक दिसता की काँग्रेस हो एक बरो पर्याय गोंयांक दिसतलो आनी येत्या दिसांनी लोकांचो विश्वास काँग्रेसीचेर वाडत आसा.